डॅम म्हळ्यार नॅशनल प्रॉपर्टी ती राज्याची संपत्ती, हेची रक्षण करपाक आनी आमकां कितले कोटी बजेट आमी प्रोविजन केल्ले आसा. कित्याक काय डॅम म्हळ्यार हो सेन्सिटिव्ह. जेन्ना एक डॅम बांदता खंयच्याय राज्यांक जावं खंयच्याय गांवांक तेजी लोकांनी सुरक्षते खातीर तांकां स्थलांतर करप आसता कित्याक तेंचे कडल्यान कांयच डॅमेज जावची न्ही म्हण. फाल्यां मात तो डॅम फुटल्या पासून तांकां त्रास जावं नच म्हण. ह्या परिस्थितीक गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जे राज्याचे लॉ एंड ऑर्डर कायदे सांबाळपी कायदे करपी होम मिनिस्टर तशेंच एंटरटेनमेंट सोसायटीचे चेअरमॅन जे शूट करपाक कसलेय चित्रकला तेंची परवानगी आसपा जाय ते WRD खात्याचे अधिकारी जेचे जागा आसता प्रॉपर्टी आहा तेमनी बनवस्तीच्या हे आज विकली गेले आसात. आज हे WRD खाते कोणाले, यांचे बापूय कोण, यांचे मंत्री कोण, याचे मंत्री फिलिप नेरी. ह्या फिलिप नेरीचे ऍक्शन कित्याक ना? एंटरटेनमेंट सोसायटीचो गोवाचो चेअरमॅन कोण जे चित्रीकरण करपाक ताका एलाव करता, परमिशन दिता, हेचो अध्यक्ष आसा बाब प्रमोद सावंत. हेंचेर ऍक्शन कित्याक ना? ह्या सकयल्या खात्यांक जे यांची इन्स्टिट्यूटां काम करतात तांकां पनिशमेंट कित्याक? आज तुमी पोलिशे पनिशमेंट दिली, सस्पेंड केलो, PX सस्पेंड केलो, बरी गजाल, ते वायट एका तुमी सपोर्ट केल्लो. पण WRDचे जे खात्याचे अधिकारी आसा जे तितलेच रिस्पॉन्सिबल आसा, आज ह्या लोकांनी गेट ओपन केली म्हण ती थंय भितर सरली, त्यो 2 व्यक्ती भितर सरल्यो, तेमी नाच केलो. एक जबाबदार कोण? त्या डॅमात 3 लोक आसा, 3 गेटी आसा. सादो चापोलीचो कोणी ज्या गांवांत ताका डॅम करपाक दिला ताका थंय भितर सरपाक परवानगी ना. काणकोणच्या लोकांक थंय परवानगी ना. आमच्या गांवचे एक सौंदर्याचे एक बरे डॅम पळोवपाक आमकां मेळना. असले वेळार हे नागरी नाच करपी तांकां भितर सोडटात. कोणाच्या रिस्ट्रिक्शनाचेर सोडलो? तेमकां कापाचो आसता. जेन्ना सरकार कठोर आसता, गंभीर आसता तेन्ना सकयल्या खात्यांक कापाचो आसता. एंटरटेनमेंट सोसायटीक सकयल्या खात्याच्या लोकांक कापाचो आसतली परवानगी दिवपाक, WRD लोकांक कापाचो आसतली परवानगी दिवपाक. हेतूंक सगळे आसा इन्वॉल्व आसात. मुख्यमंत्री इन्वॉल्व आसा, डेप्युटी CM इन्वॉल्व आसा, फिलिप नेरी इन्वॉल्व आसा. ही तेंची प्लॅनिंग आसतली. आनी सेकंड तेणी हो व्हिडिओ काड जेन्ना गोंयकारांची नांवाची वाट लावपाची तयारी केल्ली. आयज तें घडपाचें कारण कितें? आमचो गव्हर्मेंटाचो दोळ बंद करून न्हिदलो आसा, त्या कारणान हें अशें घडटा. कारण थोड्या दिसान पयलीं आमच्या डेप्युटी CMचोच एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आनी त्या व्हिडिओ जेन्ना क्रायम ब्रांचाक इन्क्वायरी दिल्लो तो आजुनूय तेजो शोध लागूना. हे तेमकां भायल्या लोकांक नदरेक दिसता की आमचो गव्हर्मेंट कांयच एक्शन घेयना, कांयच जायना, तेन्ना हो भायलो लोक येवन असली एडवांटेज घेवपाची गोंयाक स्टार्ट केल्लें आसा. काणकोणच्या जनतेक रस्त्यार येवपाक जेन्ना पडटा खंय तरी म्हाका दिसता आमगेले सरकाराचे फेल्युअर. आज कोला लागून येवचे पडटा, म्हादई लागून येवचे पडटा, जावं आज कालचो जो आमगे पयरचो काणकोणचो इन्सिडंट लोकांनी येवन आवाज करतरी आज तेंचेर खंय तरी एक्शन जाली. म्हणटरी हे सरकाराचे म्हाका दिसता फेल्युअर. आनी हेजेर फुडली इलेक्शना कडेन म्हाका दिसता आमचे जनतेक योग्य निर्णय घेवन इलेक्शन आडेन हेंका घड धाडपाक. त्यांच्याच आमदारान तेंचेर सदर इन्सिडंटाची कंप्लेन दिल्ली न्ही. दिली लेट दिली, सम्राटान भितरीच दिली, सम्राटान भितर दिली तेणी. हे अशी जावपाक ना. पण तुमगेली प्रशासनाचेर वचक ना अशें जालां. हेजो अर्थ कितें जाता? ग्रीप ना तुमगेली प्रत्येक गोष्टीचेर. पळय तूं आज वैतींक कितें कितें विचित्र घडत आसा पळय. बाबू गवळेकर डेप्युटी CM म्हणटा आपल्या एका सुमार रातीन एका मोबायल हॅक केलो म्हणटा, तोच कंप्लेन दिता, तेजेर इन्क्वायरी जायना.